नमस्कार. 20 तारखेक दिवाळी आणि जेन्ना आमी दिवाळी साजरी करता त्या पयलीं आमी नरकासुराचें दहन करतात. हांव समस्त वास्कोकारांक तशेंच आख्ख्या गोंयकारांक विनंती करता, येता त्या 19 तारखेक हांवें एक बारीकशी स्पर्धा दवरलेली आसा, मिनी नरकासूर स्पर्धा. हे स्पर्धेक आयज 5 वर्सां कंप्लीट जातात आनी स्पर्धा धाकट्या माणकुल्या भुरग्याक लागून आमी घडयलेली आसा. म्हाका दिसता की जेन्ना आमी स्टार्ट केल्लेली तेन्ना आमकां एक प्रेसान विचारलेलें मिनी नरकासूर स्पर्धा करता ती एक पॉलिटिकल स्टंट काय म्हणून. पूण तेन्ना हांवें सांगलेलें दीपक नायक जो प्रोग्राम करता तो फक्त स्टंटाक लागून करिना आनी एक प्रोग्राम करून स्टॉप करिना. म्हाजे जशें क्रिकेट टुर्नामेंट 15 ऑगस्टचो आयज 19 वर्सां जाली आमी कंटिन्यू करता. श्रावण महोत्सव ह्या कार्यक्रमान 12 वर्सां पूर्ण जाल्लेली आसा आनी तशेंच मिनी नरकासूर आमी कंटिन्यू केल्लो आसा आनी तेका हे 5वें वर्स आसा. म्हाजी जी टीम आसा, डी कंपनी टीम आसा, 20 वर्सां म्हाज्या वांगडा आसा, ते टिमीचें हांव अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाजो मिनी नरकासूर स्पर्धा आख्ख्या गोंयकारांक इन्वायट करूंक सोदता, कित्याक जेव मेरेन तुमी पावनात जाल्यार म्हाज्या स्पर्धेची इम्पॉर्टन्स आमकां मेळना. सो हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता, तुमी सगळ्यांनी ह्या मिनी नरकासूराक जॉयन जावपाचें आनी शोभा वाडोवपाची. हो स्पर्धा जी आहा पळय ती खरेखर माणकुल्या भुरग्यांक जी स्पर्धा जाता 10 सुरू जाता किंवा 12 सुरू जाता, रातची 2 4 5 सोंपता. पूण ही हांवें अशीच येवजिल्ली की सांजची 3 स्टार्ट करतली आनी 8 ते 9 म्हटल्यार कवर करतली, ज्या कारणान आमचे माणकुले भुरगे ही नरकासूर स्पर्धा पळोवन उमेद बागयतले. हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, तुमी समस्त गोंयकारांनी ह्या स्पर्धेक येवपाचो आनी हा लाभ घेवपाचो.